तरुण तेजपालाक सुप्रीम कोर्टाने कादयेंतल्यान थाकाय दिली ना. जामीन दिवचो म्हणटा सुप्रीम कोर्टान केला. सोमारा ताजो अर्ज सुनावणेक आयलो. अर्जाचो निकाल लागा मेरेन कादयेंतल्यान थाकाय दिवची म्हूण तेजपालाचे वकिलान खंडपीठाक विनवणी केली. मात कोर्टान ती मानून घेवंक न्हयकार दिलो. कोर्टान गोंय सरकार आनी पुलिसांक नोटीस काडल्या. 4 सप्तकां जाप मागल्या. तेहलकातले पत्रकाराचेर केल्ले कथीत बलात्काराचे केशींत नोव्हेंबरासावन तेजपाल कादयेंत आसा. लैंगिक अत्याचाराचे केशीन जामीन दिवचो म्हूण तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल निमणे सुप्रीम कोर्टान गेला. मात सध्या तरी ताका कादयेंतच रावचे पडटले. सुप्रीम कोर्टान तेजपालाक अंतरीम जामीन दिवंक सोमारा न्हयकार दिलो. तेजपालाक जामीन कित्याक दिवचो न्ही अशी नोटीस कोर्टान गोंयचे पुलिसांक धाडल्या. गोंय पुलिसांचे क्रायम ब्रांचीक 4 सप्तकां भितर नोटीशीक जाप दिवची पडटली. 4 सप्तकांत जाप आयले उपरांत तेजपालाचे जामिनाचे कितें तें थारतलें. हायकोर्टान 14 मार्चाक तेजपालाक जामीन न्हयकारिल्लो. त्या आदेशाक तेजपालान सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें. ट्रायल पुराय जावंक खूब वेळ लागतलो अशें म्हणत तेजपालान 10 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जामिना खातीर अर्ज केल्लो. तेहलकातले आपले सहकार्याचेर लैंगिक अत्याचार केलो म्हूण तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबराक तेजपालाक अटक जाल्ली. 17 फेब्रुवारीक गोंय पुलिसांनी आरोपपत्र घाल्लें. सध्या तो न्यायालयीन कादयेन आसा. ताका वास्को सड्यावेल्या उपबंदखणीत दवरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडल्या सिजनात गोंयांतल्यो मायनी चालू जाल्या उपरांत सगळ्या ट्रकवाल्यांक कॉन्ट्रात आनी काम सारकें वांटून वतलें अशें उतर सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सोमारा ट्रकवाल्यांक दिलें. GEL कडेन नोंद जाल्ल्या सगळ्या ट्रकवाल्यांक मायनीचेर काम मेळटलें आनी ट्रिपीचो बरो रेट दिवपाचोय सरकार यत्न करतलो अशें सावंतान खण खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केल्या उपरांत मिडियाक उलोवन दाखयलें. मिनाची येरादारी करूंक सोदपी ट्रकांनी गोंय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशना लागीं नोंदणी करची असो आदेश सरकारान दिल्ल्यान आपणाक काम मेळटलें काय ना असो प्रस्न ट्रक धन्यांक पडला. ह्या ट्रक धन्यांच्या एका शिष्टमंडळान सोमारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळून हो प्रस्न तांचे मुखार मांडलो. ट्रक आपल्याक काम मेळटलें काय ना म्हणजे आतांचे घडीक थोडेशें कन्फ्युजन जाल्लें आसा. बट एक सांगता म्हणजे गोवमेंटाच्या वतीन जेका फाल्यां ऑक्टोबरांतल्यान मायन सुरू जाल्या उपरांत जेका ट्रकाक काम करपाक जाय तेणी गोवमेंटान आपलो जे ट्रक रजिस्ट्रेशन येता म्हणटा थोडोसो ताका एक्सटेंशन दितलें हें सांगलें आसा. जेका मायनिंगान काम करपाक जाय ताका सगळ्यांक काम मेळटलें. जेणी GEL कडेन रजिस्टर्ड केलां ताका सगळ्यांक युनिफॉर्म काम दिवपाचो हो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसा. ट्रान्सपोर्टेशनाचो रेट हो गव्हर्मेंटूच ठरयतलें. म्हणजे हेज्या पयलीं प्रत्येक मायज वायज आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर आनी प्रत्येक जेटी पॉयंट वायज रेट वेगळे आसतले. पण हे फावटी गोंयांत प्रत्येक म्हणजे पर टन पर किलोमिटर हो रेट युनिफॉर्म आसतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.